नमस्कार. या वेळावयली सगळ्यात मोठी बातमी आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येयले आसा. फाटले 36 दीस जाले जे आंदोलन जंतर मंतर दिल्ली हांगा चलताले आणि सगळे देशभराचे जे भुरगे आसात ते कॉक्रोच जनता पार्टीचे अंडर जे देशभराचे जे यंगस्टर आसात ते यंगस्टर सगळे दिल्लीत जमलेले आणि त्यांचे एक मोठे आंदोलन चलताले ते आमी पळयले. तितून भितर सोनम वांगचूक हो जो आसा तेणे उपोशण केल्लें, आमरण उपोशण केल्लें. सो हितून भितर सगळ्यात मोठी खबर आयज येयल्ली आसा ती म्हणजे जे मेन तेंची जी मागणी आशिल्ली, धर्मेंद्र प्रधान जो एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो आशिल्लो तेजो राजिनामो म्हणजे तेणे थंय रिजायन जावचो अशी तेजी मागणी आशिल्ली. ती मागणी आयज तेंची पुराय जाल्ली आसा. धर्मेंद्र प्रधान देशाचो एज्युकेशन मिनिस्टर हेणी आयज आपलो राजिनामो दिल्लो आसा आणि फाटले तुमकां सांगले तशें फाटले 36 दीस हे आंदोलन चल्लें. तेजे कांय वारे अशे गोंयांत सुद्दां आमकां पळोवंक मेळ्ळे. पणजे सुद्दां एक मोठी सभा जाली, भुरग्यांची सभा जाली. तशीच काल म्हापशां एक सभा जाल्ली. सो खंय तरी अशें दिसतालें की सरकाराक हेतून भितर आपली एक खंय तरी तेका स्टेप घेवची पडटली आनी खंय तरी सरकाराक फाटीं सरचो पडटलो अशें दिसतालें. पूण एकंदरीत आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार धर्मेंद्र प्रधानाक खंय तरी रिजायन दिवचो पडलो आनी हे आमी फाटले 10 दिसांचो समज क्रम पळयलो जाल्यार हे जे आंदोलन आसा ते खूब अशें एग्रेसीव आशिल्लें आमी पळयलें. हे आंदोलन फाटले 10 दीस जाले खूब एग्रेसीव दिल्ली पळयलें. थंय लाठीचार्ज जालो, मागीर भुरग्यांनी सुद्दां पुलिसांचे गाडी बीन फोडल्यो, मागीर कोणाची तकली फोडलेली जी विज्युअल्स आशिल्ली ती आमच्या दोळ मुखार येयल्ली. मागीर तशेंच पुलीस भुरग्यांक मारतात, भुरगीं पुलिसांक मारतात अशी जी कांय चित्रां आसात ती आमी पळयल्ली. ही सुरवात जाल्ली कॉक्रोच जनता पार्टी वयल्यान. मागीर ज्या दिसा लाठीचार्ज जालो त्या दिसा लाठीचार्ज जावन मागीर खंय तरी काँग्रेसीन सुद्दां आपलें एक सेपरेट आंदोलन सुरू केल्लें आनी काँग्रेस सुद्दां प्रधानमंत्री जो आसा प्रधानमंत्रीचे बंगल्याचे भायर काँग्रेसीन धरना घातलेलो आनी तांकां मागीर अरेस्ट केल्ले. सो थंयच्यान मागीर हें आंदोलन जें आसा तें आनी एग्रेसीव काँग्रेसीन प्रत्येक राज्यान काँग्रेसीन आंदोलन केलें. तेजेर हें आंदोलन आनीकूय एग्रेसीव जालें. सो हांगा एक वेगळें रूप घेतलें अशें त्या दिसांनी दिसतालें की हें आंदोलन आसा तें समज सरकार आयकना जाल्यार हें आंदोलन खूब फुडें वयतलें आनी देशभरान हें जें भुरग्यांचें आंदोलन आसा जें सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हें जें आंदोलन सुरू जाल्लें तें आंदोलन खंय तरी एक वेगळो रूप घेतलो अशें दिसतालें. आनी काल जेन्ना CJPचे लिडर्स तशेंच JP नड्डा जो राज्य मंत्री आसा तेंचे वांगडा जेन्ना CJPची लिडर्सांची काल मिटींग जाली त्या मिटींगेन तेणी सांगलेलें तेणी तेंची मागणी सगळ्यो आयकून घेतलेल्यो. तितून मेन मागणी तेंची अशी आशिल्ली की धर्मेंद्र प्रधान जो आसा एज्युकेशन मिनिस्टर हेजो राजिनामो जावपाक जाय अशी तेंची मेन मागणी आशिल्ली. आनी त्या भायर तेंची दुसरी मागणी आशिल्ली ती अशी आशिल्ली ज्या भुरग्यांक मारबडय केल्ले ज्या दिसा लाठीचार्ज जाल्लो ज्या भुरग्यांक मारबडय केल्ले त्या भुरग्यांचेर ज्यो केसी बीन घातलेली आसात जंतर मंतराचेर ज्या भुरग्यांचे स्टुडंट्सांचेर ज्यो केसी घातलेल्यो आसात त्यो केसी खंय तरी फाटीं घेवच्यो अशी तेंची मागणी आशिल्ली. अशे खुबशे मुद्दे काल दनपारां जेन्ना ही मिटींग जाल्ली CJPचे लिडर आनी सरकाराचे जे मंत्री आसात तेंचे कडेन जेन्ना ही मिटींग जाल्ली काल दनपारां तेन्ना तेणी 24 वरांचो टायम मागलेलो आनी त्या 24 वरां भितर जर मंत्री राजिनामो दितलो काय ना हे जे सगळे चित्र आसा ते 24 वरां भितर क्लियर जातलें अशें काल मंत्र्यांनी CJPचे लिडरांक सांगलेलें आनी तेणी भायर येवन हे पत्रकार परिशदेन सांगलेलें. जाल्यार एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार आयची वेळावयली ही सगळ्यात मोठी बातमी ती म्हणजे एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो आसा तेजो राजिनामो येयल्लो आसा आनी तेणें आपले वटच्यान स्टेटमेंटूय दिल्लें आसा. धर्मेंद्र प्रधान म्हणटा की आपूण आपूण आपलें जें काम आसा तितून खंय तरी वळोना, आपूण आपलें कामा वटच्यान आपूण खंय तरी वळोना अशें कितें धर्मेंद्र प्रधानान स्टेटमेंट दिल्लो आसा. आनी एकंदरीत समज हे पळयलें जाल्यार CJPची जी भुरग्यांची पार्टी म्हटल्यार एक सोशल मिडियाचेर इंस्टाग्राम पेजी वयल्यान सुरू जाल्लो हो मुवमेंट जे नीट पेपर जे आशिल्ले नीट पेपर खंय तरी लीक जाल्ले आनी लीक जावन खूब असो बोवाळ जाल्लो. तितून 20-25 भुरग्यांनी सुमार आत्महत्याय केल्ली आनी नीट पेपराक लागून हे भुरगे सुसायड करतात आनी तो नीट पेपर लीक जाता, लीक जावन हे भुरग्यांनी सुसायड केली म्हणून हे आंदोलन सुरू जाल्लें. आनी हे सगळे
आंदोलनाचेर हो जो भुरग्यांचो मुवमेंट, हो जो स्टुडंट्स मुवमेंट जो तयार जाल्लो, जो देशभरान खूबशे अशे गाजलेले आनी खुबसो मिडियाचेर म्हणत किंवा सोशल मिडियाचेर म्हणत हे जे आंदोलन गाजलेले, ह्या भुरग्यांक लास्टाक यश मेळ्ळेलें आसा. ते म्हणजे आतांची सगळ्यात मोठी बातमी, धर्मेंद्र प्रधान एज्युकेशन मिनिस्टर हेणी राजिनामो दिल्लो आसा. आतां आमी फाटले 2 दीस पळयले जाल्यार पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक इंस्टाग्रामाचेर लायव्ह येवन भुरग्यांक अपील करची पडलेली. तशेंच तेणी राती भुरग्यांक थँक्यू म्हटलेले. आतां तेणी थँक्यू कित्याक लागून म्हटलेले आनी कितें तेजे फाटलो उद्देश आशिल्लो तें अजून स्पश्ट जावना. पूण भुरग्यांक काल राती नरेंद्र मोदीन लायव्ह येवन भुरग्यांक थँक्यू म्हटलेले आनी भुरग्यांनी आपूण जें कितें सांगलां तें भुरग्यांनी आयकलें अशें नरेंद्र मोदीन काल इंस्टाग्रामाचेर आपल्या पेजीचेर म्हटलेलें. जाल्यार आतां एक प्रेस कॉन्फरन्स जाता आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्साक अनावन्स जाता की धर्मेंद्र प्रधान जो आसा तेणें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा म्हणून. सो आतां ह्या वेळा वयली सगळ्यात मोठी बातमी. आनी जशें तुमी जाणात CJPचो जो प्रोटेस्ट आसा तो प्रोटेस्ट जंतर मंतराचेर आजून पर्यंत चालू आशिल्लो. सो आतां ते फुडें कितें करतले आनी फुडें तेंची स्टेप्स कितें आसतल्यो त्यो पळय सारक्यो आसतल्यो. त्याच बरोबर गोंयांत सुद्दां जो मुवमेंट चालू आसा, गोंयांत सुद्दां जे खुबशे भुरगे यूथ तरणाटे जे रस्त्यार देंवलेले आसा आनी हो जो डिमांड मागताले की ह्या मिनिस्टराचो रेजिग्नेशन जावचें म्हणून, जाल्यार आतां गोंयान कितें जावपाचें आसा आनी आख्खी देशभरान फुडें कितें जातलें हो सगळो प्रश्न आसा. आनी तेंची फुडली स्टेप कितें आसतली ती पळय सारकी आसतली. तितून भितर ज्यो केसीस जंतर मंतराक दिल्ली म्हणत किंवा गोंयान म्हणत, ज्यो केसीस भुरग्यांचेर पडलेले आसा त्यो केसी रिवोक जातले काय होवूय प्रश्न पडलेलो आसा. आनी भुरग्यांनी खंय तरी हेचेर आतां कशें कितें भुरगीं रिएक्ट करतले की कित्याक जेन्ना स्टुडंट्स म्हणटात, स्टुडंट्साचे फुडली करियर आसता आनी तेंचेर जेन्ना पुलीस कंप्लेन पडटात तेन्ना खंय तरी तेंकां खंय तरी भंय आसता. सो आतां स्टुडंट्स सुद्दां आपले केसीक लागून कशें कितें रिएक्ट करतले आनी हें आंदोलन खंय पावतलें, कितें आसतली ह्या आंदोलनाची दिशा ती आतां पळय सारकी आसतली. तितून भितर जो CJPचो लिडर आसा अभिजीत दिपके, हेका टायफॉयड जाल्ल्यान तो हॉस्पिटलान आसा. सो तो जंतर मंतराचेर सद्या एट प्रेझेंट ना. सो आतां अभिजीत दिपके जो आसा तो भुरग्यांक येवन कशें मार्गदर्शन करतलो किंवा तेंचे जे बाकीचे जे लिडर आसात ते कशें कितें मार्गदर्शन करतले भुरग्यांक घेवन हें बी पळय सारकें आसतलें. सो एकंदरीत सगळें सांगपाक गेलें जाल्यार ह्या वेळा वयली सगळ्यात मोठी बातमी ती म्हणजे एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जेचो रेजिग्नेशन हे भुरगे स्टुडंट्स मागताले तो रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधानान दिल्लो आसा. अश्योच बातम्यो ह्या विशयाचेर ज्यो बातम्यो आसात त्यो आमी तुमचे मुखार हाडीत रावतले. तो पर्यंत तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.